खबरो विस्तारान 16,000 टॅक्सीवाल्यांचो जागो आनी कोणूय घेवंक सोदता जाल्यार सरकारान टॅक्सीवाल्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवच्यो. आपूण टॅक्सीवाल्यांक सांगून टॅक्सी सरेंडर करूंक लायता म्हण उपसभापती मायकल उलयला. स्पीड गव्हर्नन्स विशयाचेर टॅक्सी भावा वांगडा उपसभापती मायकल लोबोन येरादारी संचालकाची भेट घेवन निवेदनपत्र भेटयले. आडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस. आज आम्ही एक लेटर इनवर्ट केला which says that Goa government should intervene in the writ petition of 793 of 2015 filed by Suraksha Foundation Mumbai in Supreme Court. इथे आम्ही मागणी केला की टॅक्सी ओनर्स अँड ड्रायव्हर्स त्यांचे मागण्या नॉर्थ आणि साऊथ की intervene kora state government should file a affidavit in Supreme Court intervention in the intervention petition against speed governors on speed governors. That is one ki tinka te कितें म्हणटा speed governors आमकां नाका. speed governors जे घालता जाल्यार सगळे गाडयेन घालपाचे. That is one issue. आता हायवे जो येता आमचो नॉर्थ टू साउथ हायवे विल ऑटोमॅटिकली हॅव radars and those radars will catch the speed and they will get challans coming in their houses once the highway is ready. So why we want speed governance? Goa being a small state. Second issue is that there are so many illegal activities which are happening. जे गाडयो आयज रूट सूट कोणूय गाडयो घेता सगळे रोड जॅम केल्ले आहा. 8 गाडयो मेन रोडार बसता आनी त्यो भाड्याक दिता. टू व्हीलर ही प्रायवेट घेवन भाड्याक दितात. तेंचे बिझनेस तितून जाता. तांकां बिझनेस येयना. कोण काडटा 100 रुपयान टू व्हीलर भाड्याक दितात, 150 रुपयान टू व्हीलर भाड्याक दितात. ओन्ली रेंट अ बायक इलिगल. कोण काडटा कार ही भाड्याक दितात. हांवें सांगलां तुमी पयले एटलीस्ट you put things in place. Like आयज टॅक्सी ड्रायव्हराक आनी ओनराक कित्याक त्रास जाल्ले तेंचे बिझनेस हॅज बीन टेकन ओवर. सगळे डिपार्टमेंटां जी आसता गव्हर्मेंटाची फंक्शनींग करपाक तेंचो हेड जो आसता तेची नोंदार आसपाक जाय सगळ्यांची. सगळेच जाण लॉन्च करूंक सोदताले गोंयकारांनी गोंय सोडून वयचें पडटलें. But as an MLA तुम्ही allow करतले? No, MLA ना. It is a government decision. Government कितें डिसिजन करता पळय तेजेर पळोवपाक जाय. पण तुझे ऑब्जेक्शन आसतले. जोर तर somebody is trying to come take their place. टॅक्सी ओनर जे आयज 15-16 हजार आहा आमचे गोंयचे 16 हजार टॅक्सी ओनर आहा. तेंचो जागो आनी कोण जो तर घेवंक सोदता वेदर इट इज कादंबा वेदर इट इज एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट थ्रू सम outside agency એટલે इंका सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब दिया. आय विल टेल देम टू सरेंडर द टॅक्स. गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतकच आम्ही फुडें कितें तें पावल घेतलें. त्यांना पार्टी असले म्हटलं पयलीं तें डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट जावन आसले ते ना एफिडेविट एक फायल केला कितें आसलें तितून अपोज करपाक बी अशें ना अपोज बी काय ना. आमचे कितें से आसा तो एफिडेविटान आमी ऑलरेडी एक फायल केला. आतां हें नवीन कंडिशन आतां गव्हर्मेंटाचो कितें स्टँड आसा त्या प्रमाणे मागीर आमकां. But what is the government of the opinion in this issue, especially when they demanding speed governors relaxation करच्या म्हणून? Is the government government has what is the government decision? I am still awaiting for that file. Decision will be recorded on the file. But as the matter stands today, it is a central motor vehicle rule. Mandatory. Mandatory. So, but in a recent case, Bombay Taximan Union had approached Mumbai High Court. And there an order was passed that if there are not sufficient speed governors available in the market, then some more time can be given. So because of that, more time has been given in Goa as well. So we will then we'll have to evaluate and see what is the status, whether there are adequate governors or no, and then we should also wait for the outcome of that petition. So it is like only relaxation can be given, but speed governors at later stage also would have to be installed. As of now, the rule stands, meaning speed governors are compulsory for all categories of vehicles which are mentioned in the rule. We have exempted till 31st of July.